but definitely entire Goaची waste जी आहे, we have taken it as a mission to see that all this waste is tackled. सध्याक Goa Waste Management Corporation nearly 3 lakh odd tons of waste जो आदलो हा legacy waste जो आमच्या एल्डर्सांनी तयार करून दवरला वा आमी तयार करून दवरला, वेगवेगळे स्वतेचेर आहा तो कुचेले आहा, थोडो हिंगासोर आहा म्हापसा हाऊसिंग बोर्ड, थोडो आमच्या GWMC प्लांटान जो आदलो वेस्ट आहलो तो आमी 70% क्लियर केलो, 30% उरला. सोंसड्याचेर 2,35,000 मेट्रिक क्यूबिक मीटर वेस्ट आहा. साडा म्हणजे आमचे वास्को हिंगासर बर्ड हीट म्हणून कितली प्लेना त्रास जाता, हिंगासर दाबोली थिंगासर वेस्ट पडलेलो आहा. म्हणजे हे सगळे गोंयान जो जितको वेस्ट आता आदलो उरला तो ट्रीट करपा खातीर आमी टेंडर काडला. आता बाय अनदर 8-10 days आमी प्रोसेस कंप्लीट करून वर्क ऑर्डर दितले. आणि म्हाका दिसता गोंयान पयले काम स्टार्ट जातले हे सोंसड्याचेर. आमच्या माझे फ्रेंडाचे लिडराची कॉन्स्टिट्युएन्सी ती आमचो विजय सरदेसाय आमचो फ्रेंड तो त्याचो वेस्ट पयलो ट्रीट करता म्हणून सांगला. कित्याक म्हाका दिसता मडगांवां आनी फातोर्डा थिंगासरली गजाल कित्याक करता, इट इज अ पार्ट ऑफ गोवा. प्रोग्राम पयलो जाला अजुनी टेंडर जावना. टेंडर आतां खंय जावपाचो आहा, त्या खातीर व्हिडिओ काडचो पडलो म्हाका. व्हिडिओन कितें सांगला तें म्हाका कळोंक ना. 2 पाटी खंय टेंडर जालो बट अमाउंट इज लेस. म्हाका दिसता वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिफिकल्टीज केम इन द हिंड्रन्स ऑफ कलेक्शन ऑफ वेस्ट. आख्खे गोंयभर हे प्रॉब्लम हा. पयलीं आसले की डस्टबीन पंचायत डायरेक्ट इकते घेताले आनी ती डस्टबिनाची फायल पंचायतीनसून डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक वचोन येता म्हणसर तेंचो टेन्युअरूच काबार जातालो, 5 वर्सां सोंपताली आनी डस्टबिनात पावनासली. सो आमी ते सिम्प्लिफाय केला. वी हॅव सिम्प्लिफायड द प्रोसिजर that all requirements of waste GWMC will give. Goa Waste Management Corporation जे आम्ही फॉर्म केला, गोंयभर वेस्ट जो जनरेट जाता whether it is in municipal area or in पंचायत एरिया, रुरल एरिया, वो सगळो वेस्ट एकूच डिपार्टमेंट सांबाळपाक जाय. पूण आयज पासून स्ट्रीमलाइन जावना तें. इट इज इन द प्रोसेस. सद्याक म्युनिसिपालिटी आपलो टेंडर काडटा, पंचायती आता टेंडर काडटाले ते बंद केला आमी. ते आमी करता. डस्टबिना आमी दिल्या. डायरेक्ट जो रेट फायनल केला तो रेट पंचायतीक फारीक करप आनी डस्टबिना व्हरप. ट्रक पासून जे प्रोक्युअर करपाक जाय टू द पंचायत इट विल बी सिम्प्लिफायड. जाल्यार ट्रकाचे एस्टिमेट जेन्ना कोटेशन येताले पंचायतीन तो पास जावपाकूच 1-1.5 वर्स लागताले. बिकॉज इट गोज अप टू द गव्हर्नमेंट. गव्हर्नमेंट म्हणजे अप टू द मिनिस्टर. समटाइम्स द मिनिस्टर सेंड्स इट टू फायनान्स आणि पासूच जायना. म्हणजे प्रोसिजरल डिलेज.